और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। महान संगीतकार भूपेन हजारिका हांका भारत रत्न दिवच्या वेळार काँग्रेस अध्यक्षांनी ताचेर केल्ल्या नकारात्मक विधानाचेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी टिका केल्या। हजारिका हांचो अपमान करप्यांक आसामची जनता माफ करची ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया। उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है, मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेडाक आसाम बायोइथेनॉल यंत्राचे उक्तावण केले। नितळ उर्जेक उर्बा दिवप आनी जीवाश्म इंधनाचेर आदारून रावप कमी करप हो ह्या यंत्राचो उद्देश आसा। तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी पॉलीप्रोपनायल प्लांटाचो बुन्यादी फातर बसयलो। आसामाच्या पेट्रोकेमिकल वाठारांत हो प्लांट महत्वपूर्ण योगदान दितलो। तशेंच रोजगार संधी लेगीत निर्माण जातल्यो। ह्या वेळार जनसभेक संबोधित करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की भाजपा तुष्टीकरण न्हय जाल्यार संतुष्टीकरणाचेर भर दिता। नागरिक देवो भव होच भाजपाचो मंत्र आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगला। बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था, उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन
प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिंदी दिसा निमतान आयज देशवासियांक परबी भेटयल्या। हिंदी फकत संवादाचे माध्यम न्हय जाल्यार आमच्या देशाची वळख आनी मूल्यांचे दायज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टात म्हळां। संवसारीक पावड्यार हिंदीचो वाडपी भोवमान देशा खातीर गौरव आनी प्रेरणेचो विशय आसा अशें सांगून हिंदी सयत सगळ्या भारतीय भाशांक समृद्ध करचे आनी फुडल्या पिळगे कडेन पावोवपाचो संकल्प करचो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी हिंदी दिसा निमतान परबी भेटयल्या। हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी एक्स हँडलाचेर पोस्ट करून हिंदी दिसाची परबी भेटयली। हिंदी आमच्या संस्कृती आनी परंपरे खातीर वाडपी संवसारीक आवडीची महत्वपूर्ण तासां आसात अशें सांगून हिंदी भाशेचो प्रचार आनी प्रसार करपी सगळ्यांचें तांणी अभिनंदन केलां। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी हिंदी दिसाची परबी भेटयल्या। हिंदी आमची राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतीक अस्मिताय आनी भावनात्मक एकचाराची सशक्त अभिव्यक्ती आसा अशें एक्स हँडलाचेर तांणी पोस्ट केला। स्वातंत्र्य संग्रामासावन आयज मेरेन देशाक जोडून दवरपाक हिंदीची महत्वपूर्ण भूमिका आसा अशें तांणी म्हळें। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी हिंदी आनीक सोपी करची तशेंच प्रादेशीक भाशांच्या सह अस्तित्वाक उर्बा दिवपाचो उलो मारला। गुजरातांतल्या गांधीनगरांत आयज हिंदी दिवस आनी 5व्या अखिल भारतीय राजभास संमेलनात ते उलयताले। आवय भाशेचो सन्मान करतना हिंदीक समर्थन दिवचे असो उलो तांणी मारलो। ह्या वेळार गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या संमेलनात केंद्र सरकाराच्या 7,000 परस चड अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो। हिंदी आनी प्रादेशीक भाशां मदीं सामंजस्य वाडोवप हो ह्या संमेलना फाटलो हेत आसा। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए, हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। पुस्तकांचे मनशा कडेन इष्ट, तत्वज्ञ आनी मार्गदर्शनाचे नाते आसता अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळें। केरळांतल्या एर्नाकुलमांत साहित्य अकादमी आनी पीजी कामत फाउंडेशनाच्या सहकार्यान आयोजीत लोक आनी पुस्तकां ह्या उपक्रमांत ते उलयताले। ह्या वेळार साहित्य अकादमीचे सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव, पीजी फाउंडेशनाचे आनंद कामत, नामनेचे कोंकणी कवी मेल्विन रॉड्रिगीस आनी हेर कोंकणी साहित्यीक मानेस्त हाजीर आशिल्ले। एखाद्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां फिलॉसॉफी कळटा, तुमकां तात्कालिक इतिहास कळटा आणि तुमकां हाज्या फुडें कितें करपाचें आसा तें कळटा। अशी अनेक पुस्तकां जी आसात दे आर फ्रेंड्स, गायड्स अँड फिलॉसॉफर्स। ही पुस्तकां कडली आमची जवळीक जी आसा ती जर आमी सांबाळली ना सो फुडार जो आसा तो अंधकार आसा। पूर्णपणे आमकां फुडार आमकां व्यवस्थित दिसचो ना। आपल्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल विजय हजारे हांणी वाचनाची आवड आपल्या भितर रुजयली अशें सांगून आर्लेकर हांणी आपल्या उलोवपांत आपल्या महाविद्यालयीन काळांतल्यो कांय घडणुको सांगल्यो। लायब्ररियन जो आशिल्लो ताणें लक्षांत घेतलें कितें अशें खबर ना की हो जो एक विद्यार्थी आमच्या स्कुलान आसा, कॉलेजान आसा, ताका पुस्तक वाचपाची आवड आसा
आणि म्हणून आयिल्लें प्रत्येक पुस्तक जे आसा तें ताज्या लायब्ररीच्या रजिस्टरान वचचे आदी तो म्हाका आपोवन हाडटालो. आलेकर प्लीज कम हियर. म्हाका कळटालें कितें तरी हाज्याक सांगपाचें आसा म्हणून. हें पुस्तक आयलां पळय, हें मातशें वाचून पळय तूं. हांव म्हणटालें हें रजिस्टर करून मागीर रजिस्टर करुया, पूण पयलीं तूं वाच. असो एक लायब्ररीन आजूय आसा तो, असोच रावता. तर तो असो मनीस की जाणें म्हाका पुस्तकाची म्हजी जी आवड आशिल्ली तातूंत ताणें आनीक भर घातली. राज्यपाल आर्लेकर हांणी आपल्या उलोवपांत MC छगला हांच्या रोजीस इन डिसेंबर ह्या पुस्तकाचो उल्लेख केला. आज आमी पळयता ज्युडिशियरीचेर उलयना, पण निकाल रिजर्व दवरता. वेळा अशें जाल्लें आसता की आमी कितलींशींच वर्सांनी उपरांत किंवा म्हयन्यांनी उपरांत ताजो निकाल येता. हाल्लींच एक सुप्रीम कोर्टाच्या समोर एक मॅटर आयलें की जे ते रिजर्व दवरलें आनी ते रिजर्व दवरून 7-8 म्हयन्यांनी ताजो रिजल्ट आयलो, निकाल आयलो. ताजो कितें अर्थ आसता म्हाका खबर ना. हांव ज्युडिशियरीचेर टिका करता अशें बी न्ही. पूण मोहम्मद करीम शकला MC छागला हांणी म्हटलें की निकाल रिजल्ट जर दिवपाचो आसत जाल्यार सगळे आर्ग्युमेंट्स जाल्या बरोबर त्याच दिसा निकाल दिवपाक जाय. Then people feel that you are doing justice to them. म्हापशा गावसा वाड्यार एका भाड्याच्या कुडीत परवान्या बगर चलतल्या धंय उत्पादन युनिटाचेर अन्न आनी वखदा प्रशासनान कारवाय केल्या. हे सुवातेर नितळसाण राखी नासतना धंयाचे उत्पादन करताले आनी हे धंय बार्देश आनी तिसवाडीतल्या हॉटेलां आनी खानावळींत विकताले. FDAन कारवाय करून हे उत्पादन बंद केला आनी उत्पादकांचेर दंड घाला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या एक्स पोस्टा वरवीं म्हायती दिली. दुसऱ्या सुवातेर कारवाय करतना कळंगुटे चुकीच्या ब्रँडाचे नांव वापरिल्ले 192 किलो पनीर नश्ट केला, जाल्यार फूड कलर वापरपी शॉर्मा विक्रेत्यांक दंड घालो. कळंगुटे आनी बागांतल्या काजूच्या दुकानांतय FDA पंगडान कारवाय केली. केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन पंजाबातल्या हुंवार प्रभावित वाठाराच्या दौऱ्यार आसात. मंत्री मुरुगन हांणी हुंवारग्रस्त वाठारात वचून पीडित लोकांकडेन उलोवप केले. खबराकारांकडेन उलयतना मंत्री मुरुगन हांणी सांगले की ह्या संकश्टाच्या काळात केंद्र सरकार पंजाबातल्या लोकां वांगडा आसा. ह्या परिस्थितीत जाल्ल्या लुकसाणीचे आकलन सुरू आसा अशें मंत्री मुरुगन हांणी सांगला. We are all aware of this situation in Punjab. Honorable Prime Minister announced that 1,600 crore relief to the state. I visited 4 of villages. Almost the damage assessment is taking place, and the people's local panchayat leader and the sarpanch and all the affected people, I met them, and they told they need a permanent solution. Major issue the people's demand. If that Sanalise is going to do the proper, or it will be in the future course or the long vision. Insurances has to be released. I given the order. I given the yesterday suggestions, and I also told that expedite fastly. काँग्रेस फुडाऱ्याचेर टिका करतना मंत्री मुरुगन हांणी म्हळें की ह्या संकश्टाच्या काळात राहुल गांधी मजत करपा खातीर मुखार येनात. Stand for the concerned people's welfare. This is our concern. We are working for the people closely with the states, and we are whatever the assistance needs. The assistants are helping other states also and volunteer organizations also. Our Karyakartas, Seva Bharati, like organizations, they are working in the field. Where is Rahul Gandhi? Why Rahul Gandhi is not visited? So this is not at all the question. This is the situation. We all work together to stand with the people. ह्या वेळार मुखेलमंत्री भगवंत मान हांच्या तामिळनाडू दौऱ्याविशीं मंत्री मुरुगन हांणी प्रश्न उपस्थित केलो. पंजाब हुंवाराक लागून कठीण परिस्थितीत आसतना मुखेलमंत्री भगवंत मान पंजाबाक सोडून तामिळनाडू दौऱ्यार गेल्यात अशें मंत्री मुरुगन हांणी म्हळें. He didn't spend anything. Whether what is the purpose of the visit? Here the flood is there. What is the purpose of the visit of Tamil Nadu 2 days? See whether flood hit the state. After from he want to stay here. He visited there. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव.
रॉकस्टार। देखो इसकी परवरिश, चोर बन गई है तुम्हारी बेटी और ये सब तुम्हारी वजह से। आई एम सॉरी डैड, पर आप मॉम की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। बेटा बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। ऐसा सर झुकाऊंगी उस माही का कि अपनी लाइफ में कभी उठा नहीं पाएगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी कल्पक सांस्कृतिक संस्थेन आयोजीत केल्ल्या ओणम सुवाळ्यात वांटो घेतलो। दिवचले महामाया मंदिरात ही कार्यावळ जाली। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, हळदोणेचे आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सारकेंच आसा की ना म्हटल्यार सारकेंच आसा। थंय दर्यो आसा, थंय माड आसा, थंय आंब्याची झाडां आसात, काजूची झाडां आसात, सगळें आसा थंय। सगळ्या प्रकारची अशीच ह्युमिडिटी आसा थंय, असोच घाम येता थंय, सगळे आसात, लोक आसात थंय सगळे। फक्त भाशा मातशी वेगळी आसा। अशेंच हांगासरले मसाले स्पायसीस आसात, सगळें आसा। नुस्तें आसा, कोणाक वचपाचें आसा जाल्यार सांगता म्हणटा। आमकां जाय तें सगळें नुस्तें, हांगा जें नुस्तें मेळटा तें सगळें थंय मेळटा। सगळें नुस्तें, कांयच फरक ना। आनी हें सगळें आमच्या भितरलें साम्य जें आसा हे आमचे एकतेची भावना फुडें व्हरपी आसा। भारताच्या भितर ही जी एकतेची भावना आसा ती आयज चड गरजेची आसा। आमी चडांत चड ही भावना फुडें व्हरपाक जाय। ह्या वेळार पारंपारीक केरळीयन जेवणाचो आमंत्रितांनी आस्वाद घेतलो। त्या निमतान फुलांची रांगोळी घालपाची सर्तय आयोजीत केल्ली। शिक्षणीक मळार बरी कामगिरी केल्ल्या केरळीयन विद्यार्थ्यांक ह्या वेळार इनामां भेटयली। सेंट थॉमस उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि शाळेच्या पालक शिक्षक संघान अखिल गोय आंतर उच्च माध्यमिक विद्यालय बातमी सादर करपाची सर्त आयोजीत केल्ली। धेंपे उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे जुही काउस ह्या सर्तीत पयले आयले। सेंट थॉमस उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे कॅरल फर्नांडीस आणि सेंट अँड्रू उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो यश दुर्भाटकर हाका तिसरे इनाम फावो जाले। डॉ के.बी. हेडगेवार उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे चेतना नाईक आणि GVM उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मेघन डायस हाका उमेद वाडोवपी इनामां फावो जाली। ह्या सर्तीक मुखेल सोयरे म्हूण वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य हाजीर आशिल्ले। तांणी विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणाची तोखणाय केली। You are trying to catch hold of PWD minister and PWD engineers. This will not work. I said, what do you want to do? So he came up with a brilliant idea. He said, I am going to do a story by telling people, I'll take one stretch of road, which is the worst, where there are more potholes than the road. You have to find road in the potholes. And I said, what do you want to do? He said, I'll go there at around 8 o'clock at night. I said, what are you going to do at night? You will not even be able to show proper potholes, right? He says, no sir, I'll go there and I'm going to make a video how to walk on moon. He says, that is how you have to report a pothole story. द एंटरप्रिनर असोसिएशन ऑफ इंडियान काल नवी दिल्लीत भारत उद्योजकता परिषद आयोजित केल्ली। ह्या वेळार फ्रांसीस फर्नांडीस पेले हांकां सामाजीक आनी उद्देग मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर भारत सोशल चेंज मेकर पुरस्कार भेटयलो। केंद्रीय मंत्री मजिंदर सिंग शिरसाट हांच्या हस्तुकी पेले हांकां पुरस्कार भेटयलो। म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा 28 स्टेटींक इंडियेचे तेमी अवॉर्ड दिला। तितूंत आमचे गोंयचो एक म्हाका मेळ्ळा। हो अवॉर्ड फिशरमॅन प्लस वॉटर स्पोर्ट्स बिजनेसमॅन म्हणून तेमी म्हाका एक अवॉर्ड दिला। हो अवॉर्ड हो म्हाकाच न्ही, हे आमचे सगळे नुस्तेकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेमी म्हाका सदांच सपोर्ट केला आमचे ट्रेडिशनल धंदो वयर व्हरपाक। तितलेय आमचे इंडियेचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात तेंकाय बी अवॉर्ड। We should come all together, Indian fishermen, traditional, because हे business गोंयकारांचे तशें इंडियेचे फिशरमॅनान हे बिझनेस सांबाळचें
असली बिझनेसान डाय जायत वयतात आनी आमचे भोव कोण गोंयचे गोवन फिशरमॅन हे बिझनेस आमी सदांच सांबाळटले. इवन इट्स व्हेरी हार्ड वर्क. तुका राफसी लागता, तुका तुफान लागता, तुका ओत लागता, गोरमी माती लागता, भरपूर कास्तीक आसा. हे आमचे मिनिस्टरान मातशें हेंचेर लक्ष मारून हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तुमी सांबाळचे. संवसारीक बॉक्सिंग चॅम्पियन सर्तीत भारताच्या जॅस्मिन लॅम्बोरियान भांगरा पदक जिखून इतिहास घडयला. बायलांच्या 57 किलो वजन गटात फायनलीच्या खेळात जॅस्मिनान पोलंडाच्या जुलिया सेरेमेटाक 4-1 अशा सेटांनी हारयले. भारतीय बायला बॉक्सरांनी ह्या सर्तीत उत्कृष्ट प्रदर्शन करून 3 पदकां जिखल्यात. नुपूर श्योराण हिणे 80 किलो वजन गटात रुप्या पदक जिखले जाल्यार पूजा राणीन कांस्य पदक जिखला. आशिया कप T20 क्रिकेट सर्तीत अ गटात भारत आणि पाकिस्ताना मदीं खेळ जातलो. दुबयत जावपी मॅच रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातली. भारतान आपल्या फाटल्या मॅचीत UAEक 9 गड्यांनी हारयल्ली. काल राती ब गटात जाल्ल्या खेळात श्रीलंकेन बांगलादेशाचेर 6 गडे राखून जैत जोडले. दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार फिट इंडिया संडे ऑन सायकलच्या 40व्या भागाचे आयज आयोजन जाले. ह्या सायक्लोथॉनात नामनेचे फुटबॉल खेळगडे बायचुंग भुटिया आणि दिल्ली कॅपिटल्सा खातीर खेळपी क्रिकेट खेळगडो सुमित कुमार हांणी वांटो घेतलो. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये इनिशिएटिव जो ले रहा है, आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. बिकॉज आई थिंक ये अवेयरनेस लाना फिटनेस के लिए, एक फिट रहना, आई थिंक इट हैज़ टू बी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. बिकॉज हम लोग स्पेशली इंडियंस, भारतीय लोग, वी नीड टू स्टे फिट. एंड ये जो साइक्लोथॉन साइकिलिंग ये संडे को किया है, आई थिंक मैं खुद साइकिलिंग थोड़ा बहुत करता हूँ पहाड़ में, सिक्किम में, और आज दिल्ली में आके करना बहुत ही अच्छा लगा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्या दरांग हांगा 6,300 कोटी रुपया परस चड मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचो बसयलो बुन्यादी फातर. साबार येवजण्यांचे केले उक्तावण. प्रधानमंत्री मोदी हांणी हिंदी दिसा निमतान देशवासियांक भेटयल्या परबीं हिंदी फकत संवादाचें माध्यम न्हय जाल्यार देशाची वळख आनी मुल्यांचे दायज. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलें मत. पुस्तकांचे मनशा कडेन इष्ट आणि मार्गदर्शनाचे नाते. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार लोक आणि पुस्तकां ह्या उपक्रमात उलयले. म्हापशा एका भाड्याचे कुडीत परवान्या बगर चलतल्या धंय उत्पादन युनिटाचेर FDAन केली कारवाय. उत्पादकाचेर घालो दंड. भलायकी मंत्र्यांनी दिली माहिती. संवसारीक बॉक्सिंग चॅम्पियन सर्तीत भारताच्या जॅस्मिन लॅम्बोरियान जिखले भांगरा पदक. भारतीय बायला बॉक्सरांनी उत्कृष्ट प्रदर्शन करून जिखल्यात 3 पदकां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्याक आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.